कलेक्टर आता येईल तो आणि त्याने एक लेटर दिला. ते लेटरान त्याने कितें म्हणलां की ऑल केसीस ऑफ झोन चेंज इन सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी आर सस्पेंडेड विथ इमिजिएट इफेक्ट. ओके, सो तेन्ना आमचे MLA विरेश बोरकारान सांगलें की वॉट डू यू मीन बाय सस्पेंडेड, वील दोज केसीस एगेन बी बॉट बॅक. आता जे भाशेन एबियन्स आहा, इट इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर सस्पेंड. सो MLAन ते सस्पेंडेड वर्डाचे क्लॅरिफिकेशन मागला. सेकंड तेणें कितें म्हणलां की हे सांत आंद्रेचे जे 9 केसीस आहा, सर्वे नंबर्स भरपूरशे हांव मेन्शन करना, सो तेणें सांगलां ते लेटरान कित्याक मेन्शन करूंक ना. सो ते एक हातले. आनी सेकंड, द लेटर वॉज नॉट ऑन द ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द CTP, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिस. सो ही हॅज आउट not accepted this letter. Second जो त्याने डिमांड घातलेलो, which he has again questioned, what about the 39A zone conversion cases in Goa. So तेजेरूय कलेक्टरान सांगला that has to be discussed only in the assembly. So that is one thing. Third, आता he has asked the collector why was the FIR registered against all the villagers and him. And he said that the villagers, the TCP department has called the people of Sant Andre, especially Shiridam Palem, robbers for robbing various 10 files. And then सांगला की those files, without proper investigation, how was an FIR filed against these people? Why was CCTV footage not checked at the time when complaining? So these are the various things he has brought, and he has asked the collector to immediately जे FIR तेंच्यांनी घातला, ओके, हे जे FIR तेंच्यांनी घातला ऑन ऑल द विलेजेस, आणि इट इवन मेन्शन्स द MLA's नेम इन दॅट. ओके, सो तेणें म्हणलां की find a solution to quash this FIR at the earliest, and further depending on that he will take his decision. FIR कोण आहे? FIR खूपशे लोकांचे नावां सद्याक आमी नावां फुल टोटल कितकी 39 जाणांचेर कितें FIR फायल केल्लो आसा, आणि आमचे माहिती प्रमाणे टोटल 3 FIR आसा. ओके, हे एकाचे आमकां डिटेल मेळिल्ले आसा, दोनाचे अजून डिटेल मेळूंक ना. तर हेतून जालां अशें की त्या राती कडेन जेन्ना आमी TCP कडेन करपाक गेले, जाब विचारपाक गेले, तुमी जेन्ना रातचे ते रावले, त्या वेळार तेंच्यांनी, ह्या लोकांनी, आमच्या थंय जे कोण आशिल्ले तेंच्यांनी तेंच्यो 10 फायली ज्यो आसा, हे पळय ते लिस्ट दिला तेंच्यांनी, ह्यो 10 फायली आसा त्यो चोरल्यो, कळ्ळें, स्टोलन म्हणून आमच्या लोकांचेर ह्या 39 जाणांचेर तेंच्यांनी FIR फायल केल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर हांगासर तेंच्यांनी अशेंय म्हटलेलें आसा की तेंची कपाटां, मागीर कोण फॅन, हेची आमी चोरी केला म्हणून. ओके, हेची फॅनाची फॅन बी आसा पळय काय न्हू. ए बाबा, यो तू माझ्या पद्धतीन दुसऱ्या पद्धतीन यो तू उलय बरें, मागीर हांव कितें सांगता, बरयला तें सांगता बरें, मागीर पासींग द कॉमेंट. Our staff also told me that agitators were moving in every section of the office, and they have removed the standing fans from different section of the office, and the same were used by them without the consent. As the agitators are not moving out of the office, on number of occasions, Chief Town Planner requested PI Panaji and Mamletdar to remove the agitator from our office premises. Due to above act, the office staff were unable to move from their respective seats, staff in doing their regular work. That on 21st to 26th, all the agitators sitting inside the office premises
were removed by the police. After removing the staff from the office, our staff locked the office premises. That on 23rd to 26th, all the staff of TCB resumed their duties at around 9 hours, and it is revealed that about 10 filed from the TCB department were missing. Enclosed Annex A. I say that the above agitators are committed the theft of office files of the TCP department and requested to register FIR against the above agitator and take necessary action as per law. Vinod Kumar Chandra, town planner. ही अशी त्यांची कंप्लेन असली. सो आयज हांव इतक्यानी विचारून करता की थंय फूल सेक्युरिटी आसली, पोलीस आशिल्ले रातभर, आणि अशा परिस्थितीन थंय कॅमेरा आसा, CCTV कॅमेराज आसा. अशा परिस्थितीन ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो ते सांगता त्यो ना कश्यो जाल्यो. म्हाका दिसता भायर गेटी बंद केल्ल्यो आसल्यो. म्हाका दिसता आमी उलट जे पुलिसाचेर अथवा ते कोण सेक्युरिटी ते आसले पळय काय न्हू, तेंच्यांनी आपली ड्युटी बरोबर करूंक ना, म्हणून हे सगळे ते एलिगेशन आसा ते आमगेर करूंक पावले. आतां म्हाका एक सांग, ह्या फायलीचो आमकां कितें आसा? बरोबर, आमकां कितें उपयोग आसा त्या फायलीचो? तुमकां जर हेच करपाचें आसलें म्हणजे राती कडेन आमकां दवरपाक नाका आसलें तुमी. जे तुमी हें केल्लें म्हणजे अशें आसा, कितेंय करून हांचेर केसी FIR फायल करपा खातीर हांकां राती कडेन हांगासर अडकोवन दवरया, हें तुमचें प्लॅनिंग आसतलें. नासलें तुमचे कडेन ऑफिसर नाशिल्ले? तर आसले मरे, त्या दिसा आमकां एव्हिक्युएट कर आसले मरे तेंचे. काड आसले भायर, कित्याक काडूंक ना? हें हांव CMाक विचारून करता, हे CMाक विचारपाक करता. तर आनीक 2 FIR जावपाचे आसा. तितून कितक्या जाणांची नांवां आसात ती सांगपाक जायना. हो जो FIR जाल्लो आसा, कांय जी नांवां जी आसा ती त्या दिसा ते भायराय नासली आनी ते भुरगेय नाशिल्ले. हें सत्य आसा, ती नाशिल्लीच थंय. सो आतां कलेक्टर हांगासर आयिल्ले, तांकां आमी हेजी सगळी हें दिल्ली आसा. आतां तुमी जर 39A सांता आजनेरीच्यान हें करपाचो जर तर ते हें करता आसत, बरोबर, तो सेटलमेंट करता जर आसत, तो म्हणून कितें आसा टेम्पररी, परमनंटली न्हू तो. जे तरेन तेच्यांनी शब्द तो वापरला, कितें शब्द वापरला सस्पेंडेड म्हणून. सस्पेंडेड आसा त्या मनशाक केन्नाय परतो रिइन्स्टेट करपाक जाता, बरोबर काय न्ही? तेन्ना आमचे तर अशा मागणे अशें आसा, हांव कोणाक रिप्रेझेंट करता, हांव गाकुवेत गावडा कुणबी वेळीत हांगासर जे सगळे लोक जे आतां हांगासर मेजॉरिटी 90% लोक जे आसा ते आमचे STचे म्हणून. आयज तुमी म्हणटले अचानक हो गोविंद शिरोडकर हांगासर खंय उठवलो काय म्हणून आयज सकाळी हांवें वचून तें इन्व्हेस्टिगेशन केलें. कितें म्हाका आमच्या लोकांक उत्तर दिवपाक जाय म्हणून ह्या हितून हांव अदरवायज तेंच्या हितून इंटरफियर जायना. जो पर्यंत ते म्हाका उलोवपाक आपयना तो पर्यंत हांव हें जायना. पूण आयज हांवें तांकां सांगलें की हो म्हाज्या लोकांचेर हें केल्लो आसा, आरोप केल्लो आसा, आनी हेचें पत्र जें आसा आमी रितसर आमच्या CMाकूय बरयतले, आमी गव्हर्नराकूय बरयतले आमी की हो जो हे सगळे जे आरोप जे तुमी केल्ले आसा, निराधार केल्ले आसा, तेन्ना हितून आमकां न्याय मेळपाक जाय. बरोबर? कितें सांगपाचें? कलेक्टरान लेटर दिला. आता MLAचें नांव तेंच्यांनी मेन्शन केलां. मातसो व्हडल्यान उलयता. MLAचें नांव तेंच्यांनी मेन्शन केलां. ओके, MLA विरेश बोरकर सो एंड सो, आनी तेंच्यांनी हितून घातला की ऑन द डेट, टायम एंड प्लेस मेन्शनड अबाव, द अबाव नोटेड अक्यूज्ड पर्सन्स with their common intention criminally trespassed in the office premises of the complainant under the pretext of submitting representation regarding change of zone carried out under 39A. criminally trespassed. आता जेन्ना गांवचे लोक एक सबमिशन दिवंक वयता, एक ऑब्जेक्शन दिवंक वयता, कॅन इट बी क्रिमिनल? This is the question the media will have to ask whoever has given this complaint, whether it is criminal trespassing, and is it criminal to go to a government office to give your objections? So this is one thing which we do not agree, and definitely हो केस भायर पडटलो. पूण कित्याक अशे खुबशे फेक कंप्लेंट्स गव्हर्मेंट घालता आनी मागीर लोकांक, बारीक लोकांक ते त्रास करता. आतां जेन्ना मेलावली प्रोटेस्ट जाल्लो, तुमकां सांगूंक सोदता, मेलावली जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्लो, आमचो MLA तितून आसलो,
आनी 4 वर्सां लागली ताका ही केस रद्द जावपाक. ओके, टू स्क्रॅप दीस फॉल्स केस इट टूक हिम 4 years. सो तेच आमी विचारलेले कलेक्टराक. जेन्ना कलेक्टर येयल्लो तेन्ना आमी विचारले, थोड्याचे नांवां जे मेन्शन केल्या FIR-आन ते नासलेच. सो हेंचे नांवां कशी येयली FIR-आन, कोण आसलो, हाव ऑन वॉट बेसीस हॅव दे एडेड their names in this FIR. First thing. Second thing, does it become criminal to go in the government office? Now next, the collector has said that he will do a closure report from his end, but this FIR is already filed. FIR जेन्ना फायल जाता तुका कोर्टानूच वयचो पडटा. सो फाल्यां कितें जातलें कोर्टान, एक दीस गव्हर्मेंट सर्वंट येवचो ना, their representation won't be there, somebody else won't be there. So this case will keep dragging on. So म्हाका दिसता CM-आन एक काम करूंक जाय, जोरी तर he is serious about this thing, he needs to one day bring a closure report, bring the case, fast track this case and directly squash this FIR, because it is a total false FIR. आणि अशें लेजिस्लेशनान एसेंब्लीन कितलेशे फावटी ऑपोजिशनान सांगला की अशे फॉल्स केसीस घालता आनी लोकांक मागीर त्रास करता ते. हांव मागता होम मिनिस्टरा कडेन अशें जावचें न्हू म्हूण, आनी हे रिक्वेस्ट हे फास्ट ट्रॅक करचे. आतां ऑब्वियसली ते कोर्टान तांकां वयचोच पडटलो, पूण इट वील बी अ मास रिप्रेझेंटेशन बाय वन ऑफ ॲडवोकेट्स. They will have to go fast take this case and quash it at the earliest. No, you can't withdraw an FIR. No. Once the FIR is filed, मी सांगला समरी हे करता म्हणून आणि त्या हेतून आम्ही ते एक करता म्हणतात, कळ्ळें, सेटल करता म्हणटा. सो एक गोष्ट हांव एका आमच्या मुख्यमंत्र्याक एक हें दिवपाक करता की हांव मुख्यमंत्र्याक इतक्यान सांगून करता, जे तरेन ह्या गरीब लोकांचे ज्या म्हणजे हांव म्हणटा अडाणी आमचे लोक, तेंचेर ज्या तरेन तुमी FIR घालून तुमी गोंयान कितें सिद्ध करूंक सोदता हें एकदां आमकां सांगचें. हांव इतक्याच खातीर सांगता, म्हाका दिसता हांगासर तांकां जें रिपोर्टींग आसा न्ही तें बरे तरेन जायना. CIDचें रिपोर्टींग जें आसा हांकां बरे तरेन जायना. हांव तांकां इतक्यान सांगूंक सोदतां की आयज जर तुमी हांगासर एज्युटेशनान जर पळयलें जर जायत, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमी सांगिल्लें आमी खंय आमचे चिमलकार हें एज्युटेशन जातलें, गोंयकाराचेर अन्याय जातले थंय आमचे चिमलकार आसतले म्हणून. आनी तुमी खूब जाणांनी पळयलां आसतलें हांगासर आमचे चिमलकार आसले, कळ्ळें न्ही. हो जो मेसेज जो आसा हांव इतकोच दिवपाक करता CMाक की हें जें आसा हो वणवो जो आसा न्ही, तुमी जर अशेच तरेन आमकां जर हें जर ग्रांटेड जर करपाक जर लागले जर जायत, हो वारो आतां मिराबाग थंय पावल्लो आसा, कुर्तरीम पावल्लो आसा, नागोवा पावलेलो आसा. जे आमचें कितें चिमलचेर एज्युटेशन जाल्या नंतर हांव गेल्लो आसा चिमलकाराच्या वतीन, हें सांगता हांव CMाक, हांव गेल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. आनी अशीच जर तुमी जर अशें आमचे अन्याय जर करपाक लागले जाल्यार दीस खूब वायट आसा. आनी दुसरी गोश्ट, काल बाब दामू नायक हेचो प्रेजिडेंट BJPचो तो व्हडलें उलोवन गेलो, कोण ती झेडपी आसा थंय चिमलकार तिच्या घरा गेले, अशें बरोबर न्ही म्हणटा तो वचप. अरे निवडून येवन तुका 4 दीस जावंक ना आनी तुका इतकी मिजास ना. म्हाका तें पडलेलें ना. हाका खबर आसा सरपंचा हे तुमचें हें तर सांगपाचें इतकें आसा. म्हाका सांगपाचें इतकें जें आसा, जर तर बाप कोण विश्वजीत राणेच्या हेचेर जर गेले जर जायत, लोक गेले अशें म्हणुया, तेणी जर आदर भावान जर तेंचे हें जर केल्लें, स्वागत जर केल्लें, तें एज्युटेशन अशें दिसचें नाशिल्लें. हांव उलयतां तें कळ्ळें तुमकां. बरे तरेन तांकां वेलकम जर केल्लें ना, आपूण हेचेर तोडगो काडटा. काल पयर 5-6 दीस जाले आपूण आसलो मातसो तकलेन फिरलोलो, आतां बरें आसा आपूण काडटा, जाल्यार हेचे परिणाम आसा ते वेगळे जातले आसले. सेक्शन BNS सेक्शन खंयचे विचारलें सांगता. हां हे सांगता बरें तुका. हेचे 329 read 4 that is what trespass, okay, and 305 robbery. ओके लिस्यो, आता एक वर्डाक लागून इतलो सगळो प्रॉब्लेम जाला म्हणल्यार तुमकां आतां फुडें वयचें पडलें एक सस्पेंड वर्डाक लागून. सो तांकां अशी डेडलायन बी कितें दिल्या, कित्याक तो थंय हंगर स्ट्रायकाक बसलेलो आसा. सो डेडलायन बी अशी तुमी कितें दिल्या? we will take the legal advice. Our advocate already asa. So regarding that word, we will
definitely communicate with the collector. He will definitely communicate with the higher authority. So it's just that one word. And they आम्ही म्हणला की जे survey numbers that need to be mentioned, the annexures that need to be attached to this order. That's one thing. The second thing आम्ही तुमका already सांगला 39A Goa that he is already again त्याने सांगला की 39A all over गोवाचे कितें. So they have no answer on that. So now again I'll have to see after legal advice and speaking to all the villagers, त्यांचे कितें आहा म्हणणे. So because after all last time MLA's health is more important म्हाका दिसता आनी लोकांकूय दिसता की तो जर तर फिट जालो आनी झगडोंक लागलो हेचे बद्दल then there will be more outcome on this thing. पूण आतां we'll have to see, we'll have to speak to our doctors, we'll have to speak to our legal advisors, we'll have to speak to the villagers, we'll have to speak to the entire people who are coming here. कित्याक आयज हो आख्खो गोंयचो मुवमेंट जाल्लो आसा. So we'll have to see how it goes. MLA लेटर एक्सेप्ट केले आणि कितें सांगला तेंका कितके दिसांनी एक्सेप्ट करू ना एक्सेप्ट करू ना एक्सेप्ट करूं ना रिटर्न केला ते लेटर विथ डिमांडिंग सर्टन चेंजीस. सो कंटेंट पळयला तेणी जे मेरेन ते चेंजीस मेवना ही वील नॉट टेक अ कॉल. हेणीन एक्सेप्ट करूंक ना ते चेंजीस जाल्यार तुमी एग्री करतले एक्सेप्ट करूंक ना लेटर. नाही पळय जे कितें आसतले ही वील टेक द लिगल एडवायस, ही वील स्पीक टू ऑल द पीपल हू हॅव कम इन सपोर्ट ऑफ हिम. कित्याक पळय ही मुवमेंट आतां सांत आंद्रे परती उरोंक ना. इट इज ऑल ओवर गोवा. आतां जेन्ना आतां देर आर लॉट ऑफ सिम्पथायझर्स हू आर सेईंग टू एंड द हंगर स्ट्रायक. सो आय थिंक वील हॅव टू सी थोडे सेक्शन म्हणटा दॅट दे वॉन्ट टू जॉइन द हंगर स्ट्रायक. सो हे आतां आमकां पळोवचें पडटलें. वी हॅव टू टेक अ कॉल. द विलेजर्स वील हॅव टू टेक द कॉल डिपेंडींग ऑन दॅट. जे कोण आमचे सपोर्टर्स आसले खुबशे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसले, NGOs आसले, आमचे एक्टिविस्ट आसले, वील हॅव टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ देम एंड डिपेंडींग ऑन दॅट लुकींग एट द हेल्थ ऑफ MLA आमी डिसिजन घेतलो. ओके थँक्यू. आनी वन मोर थिंग सगळे लोकांक हांव नको तो भुरगो कोण आसलो तो ओके तुमकां डिस्टर्ब केल्ले आनी तुमकां वॉटेवर बट ऑन माय बिहाफ we would like to apologize to all the press members and we will assure that such things don't happen again. Yeah, thank you. इंग्लिश कोणाक हें जर आसत